जेजू, तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी वंदिता, तुका आमी बोजता. ह्या वेळार सगळे म्हजे भितर आसा तितले तुच्या स्वाधीन करून तुका हांव साश्टांगी नमस्कार करून म्हजें जिवीत तुका भेटयता. Sacramenta raulolia mogacha Gesù. Sacramenta raulolia mogacha Gesù. Ulpayamci kalza tuja moga Bogum kami tuka sasna cha sasna. Ulpayamci kalza tuja moga Bogu kami tuka sasna cha sasna. Muncha soiban ailolia devacha puta. Muncha soiban ailolia devacha puta. Bosoyam ka tuja jeuna mezar Zawcha kami kori devachi burgi. Bosoyam ka tuja jeuna mezar Zawcha kami kori devachi burgi. Pritumice deololia sorgicha ulia. Pritumice deololia sorgicha ulia. Osok bukelole otme amshe vegi ubar sambar gotae tuje. Osok bukelole otme amche vegi ubar sambal gotain tuje. Undya rupan liplolia sorgicha raya. Undya rupan liplolia sorgicha raya. Anjam bodvyam melnas lolia kana olku ami
जेसू, आयची रात तुवें आमकां सारूंक मदत केलेली आसाय. आमकां थोड्यांक एकदम बरी रात मेळ्ळिल्ली आसा. तुजे शांतीन आमी ती सारलेली आसा आनी गोठायन बरोवन आयज हो दीस तुजे बरोबर सुरवात कोत्ता आमी. पूण कांय जाणांक ही मेळोंक ना. चिंतना, भावना आनी भितरल्यान कितें तरी जाता, समजना, पूण झेम पडना. असल्या वेळार वेगवेगळीं चिंतना म्हज्या मनांत येतात. ती आयली म्हणटच हांवें ती तुज्या स्वाधीन केलेलीं आसात, पूण ती म्हाका सोडिनात. हांव तांच्या फासांत आसा. भितरल्यान शांती म्हाका मेळना. तुज्या नांवान ती हांवें भायर काडलेली आसा, पूण कित्याक लागून जेजू म्हाका भितरल्यान शांती मेळना? हो वेळ तुज्या बरोबर सादतना तुज्या नांवान जें म्हजे भितर आसा तितलें हांव तुजें स्वाधीन करीत रावतलीं. आनी हे परी तुजें सगळें म्हजें जिवीत ल्हानपणा पासून आतां पर्यंत जीं कर्तुबां, जीं चिंतनां, जे अणभव, जे संबंद बरे आनी वायट जे म्हज्या मनांत उप्रासतले आतां, ते सगळे तुजें स्वाधीन करीत रावतलीं. आनी हे परी तूं म्हाका दाखय जेजू, हुंयसर म्हणून आपल्यापणांत हांवें ती म्हजी सवय रिगून दवरल्यात. आतां ताचो परिणाम म्हजें जाल्लो आसा. म्हाका झेम पडना. कित्याक लागून म्हणून हांव तांकां चिटकोन रावलां. कित्याक लागून हांव तांकां आडायतां, तांकां सुगूर करून दवरतां. ती म्हजी दौलत, गिरेस्तकाय ही कितें म्हणून पिशा पडना. जेजू, असले स्थितींत हांव दुर्बळ जाल्लो आसा. असली एक प्रकारची चिंतना म्हजे सवय आसात आनी हातूंतली तूं म्हाका सुटका दितले म्हणून म्हाका खात्री आसा. तुजे बरोबर हो वेळ सारून म्हजे कुडीक, मनाक आनी आत्म्याक शांती मेळटलीच. कित्याक तूं जावन आसाय शांतीचो कुंवर. तुज्या नांवान म्हाका हें मेळोंकूच जाय. दुसरें म्हणजे म्हज्यान जें काम करूंक जाय तें खूब पाटी करिनासतना हांव दुसरीं कामां करतां.
आनी हे परी म्हजी प्रगती जावची आसतना सगळ्या वस्तूंनी हांव आसा, पूण ज्या वतीन ज्या बागांत हांव बरो जावंक जाय, बरी जावंक जाय, थंयचोच जायना. जावं म्हजो अभ्यास, जावं म्हजो वावर, जावं म्हज्या घरांतलीं कामां, जेजू हें सगळें तुजें स्वाधीन करता. Yes, Lord, I bring to you all my desires, my concerns. Lord, help me to do well in my studies so that I can answer my exams well and be satisfied truly for having done my best. Lord, help me to remain focused on my studies, on what I will need to answer in my exams. Thank you, Lord, that you are helping me to remain focused and to be really good at what I am working at. Lord, I also have interviews to give for my job. There are a lot of experiences I have, Lord. There are a lot of certificates. May my interview for work, for job, be really successful.
and clear all those areas which need to be cleared, so that not only will I be able to work, but I will also have those circumstances which are conducive for me to do my best. Lord, thank you for all of this. Lord, I'm struggling at my workplace. There are so many who are not very cooperative. Sometimes they are jealous. Sometimes they do not want me because I am different. But Lord, when such things happen, permit me not to be separated from you, but to unite all that I am experiencing, rejection, or not being able to do my best. Lord, I pray for all of these people. Touch them and heal them, Lord. May we work with cooperation and do our best. May they not do negative kind of thinking which mars my image with those who are responsible for my work. Thank you, Lord, for all of this. Lord, I am sick and I have no one to care for. Those who are supposed to be looking after me do not want to do that. They just neglect me. Lord, come to my aid. Heal me, Lord. Lord, I'm very lonely because of my age. I cannot do things which I used to do, and so I'm considered a misfit in my own family. Lord, in such moments, let me not harbor negative thoughts and feelings towards those whom I showed love. At this moment, they are unable to love me because I'm in this state. I'm not useful for them. A lot of things are not happening the way they should have, and so I'm rejected. And I feel dejected, Lord. I bring all of these feelings of mine and so many others who feel likewise because of age, not cared for. Lord, I bring all of these and many other thoughts and feelings that in my experiences to you. Touch me and touch all of those who are involved in all of this, so that we may truly work towards making our homes, our place of work, our place of study, a real haven of joy, peace, and cooperation. Oi Jesu, ही सगळी चिंतना भावना तुझ्या ताब्यांत करून हांव आतां तुका नमस्कार करता आनी सगळेंच म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून ह्या मिसाचे भेटीन वांटो घेतना तुजें स्वाधीन करून तूंच म्हाका भितरल्यान पेकोवणी दी आनी तुजे गोठायन भर. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता सोय
आमचे विषय आमचे संस्कृतात गोठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सोय मोर्ते विषय दिनार प्रीतीच्या बापाक आमच्या सोय दिवोत पोताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोडा वंदुया वाकाणुया उपजोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया देवा एका ओजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला तो तुज्या मासा रोगत्याच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबो नासतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा